सुरवातेक गायन गाऊया. जेरुजाल्याक या. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता म्हयन्याचो उगडास करून एंटनी जोआव आफोन्स ह्या आमच्या भावा खातीर देवान ताची काकलूत करून सासऱ्यांक विसवताका फावो करूंक ताचे खातीर मागुया. जोल काजराच्या वर्सा निमतान आयच्या दिसाक आमी मागता माग आनी लिनेट फेर्नांडीस. देवान तांचेर आनी तांचे बरोबर दुसरी आमची भावां भयणां आपलें काजराचें वरोस मनयतात तांचेर आपलो सुब्ब आशिर्वाद घालून मागतना जी भावां भयणां आयच्या दिसाक आपलो जोन दीस मनयतात तांकांय सगळ्यांक मागण्यांत धरून देवाची कृपा देवाची मजत देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक मागुया. आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसाने मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें चलून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगेवन सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थया जे कितें आमी मागोवंक आयले हांव ती आमची मागणी आनी गोरसो ओगेपणान बापा मुखार धरुया. अनोंद देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो एकलोच पूत आमच्या स्वयंबांत दिश्टी पडलो. आमचे सारको जाल्लो आमी ताका वळखिलो तशेंच आमी ताचे उदेशी काळजान आनी मोनान बदलोन ताचे सारकें जावंक पाव म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता
ससनाच्या ससनाक आमेन. बागिवोन जुआचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवा करचोच, आनी जो कोण मोग करता तो देवातान जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो, आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. देवाचें उतर देवाचे उडकार. आमचो जबाब जातलो, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. परतून म्हणुया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे परजोची मोणजुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळ्यांक नीत करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. पर्वताचेर लोकांक शांती उपजूं, दोंगरांचेर तांकां न्याय नीत मेळूं. नितीन तो दुर्बळ्यांक राखूं आनी गरिब्यांच्या भुरग्यांक निवारूं. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. ताच्या खालार वस्तोली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दोरया तावन दुसऱ्या दोरया पर्यंत, न्हंयेचे देगेर तावन प्रिथिवीच्या शिमा पर्यंत चलतली ताची राजवट. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गार. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को परमळे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून होड्यांतलो भायर सरतना पुस्कळ लोकांचो समूह देखलो आनी गवळी नासल्या शेळयां पुरी आसलीं देखून तो तांकां चुरचुरलो आनी तांकां सोबार वस्तू शिकोवंक लागलो. चड वेळ जाल्लो पळयोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हळे, ही स्वात एकसुरी आनी जोबोर उशीर जालो. लागशिल्ल्या नोगरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर तांकां धाडून दी. आनी परतीपाडून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणीं म्हळें,
तर वचून 600 रुपयांचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचे होय. आनी ताणें तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून ताणें सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. सगळ्यांक चोम्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. आनी 100 आनी 50 जोम्यांनी तीं कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासली हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लावन ताणें आशिर्वाद घालो आनी मुंडे मोडले. तांकां वांटूंक आपल्या शिसां कडेन ते दिले. तशेंच 2 मासल्योय सगळ्यांक वांटल्यो आनी सगळीं जेवण दादोशी जालीं. उरलोले कुडके तशेंच उरलोल्यो मासल्यो एकठांय करून ताणीं 12 करोड भरले. जेवलेल्यांतले दादलेच सुमार 5000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावमडीनो, आज पुरगटलोलीं दोनी वाचपां देवाच्या मोगाचेर नियाळ करूंक आमकां आपयता. खऱ्यांनीच आमचो देव मोगाळ देव. खऱ्यांनीच आमचो देव मोग जावन आसा. कित्याक आयची वाचपां भोव करून पयल्या वाचपांत घेवन सुं हांव देवाच्या मोगाचो संदेश आमकां दिता. निमता देव म्हळ्यार मोगूच. देवाचें डेफिनेशन म्हळ्यार मोग, लव. आनी ह्या पासत जो जेजूच्या मोगाचो शीस आसलो पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. ताणें जेजूचो मोग अनुभवलेलो, खासगी पोरशी अनुभवलेलो आनी ह्याच मोगाक ताणें गोवाय दिली. आनी असलोच मोग आमी बी अनुभवूंक आमकां ह्या पयल्या वाचपांतल्यान तो आमचे मुखार ह्या मोगाची शिकवण दवरता. मोगाचो संदेश तो आमकां दिता. जेजू लागीं जेजू सरशें रावून, जेजू भोंवतणी रावून, जेजूच्या काळजाक लागीं रावून तो मोग कितें तो शिकलो. तो मोग कितें तो जेजूचो ताणें अनुभवलो आनी आमकांय असलेच दिशेन आमी हो मोग अनुभवूंक ह्या पयल्या वाचपांतल्यान, ह्या आपले चिठींतल्यान ताणें हो मोगाचो संदेश बरोवन दवरला. पफमडीनो, देव म्हळ्यार मोग आनी मोगूच. देवाक आनीक कांयच सोर जायना. कित्याक उत्तम खुणां देवाची उत्तम खुणां म्हळ्यार तो मोग. आनी ह्याच पासत आपल्या मोगाक ताणें आमी गोवाय दिवचे खातीर मोगाची संपूर्ण खुणां कशी ताणें आपल्या पुता जेजूक आमचे खातीर ह्या संवसारांत धाडलो. आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजू देवा बापाचो मोग अनुभवलो आनी ह्याच मोग ताणें पोरचेक वांटलो, शिंपडायलो. आनी हो देवाचो मोग अनुभवचे खातीर जायतो लोक जेजू फाटल्यान येतालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता सुमार 3 दीस जाले इतलो सगळो लोक जेजू फाटल्यान येता. कित्याक लागून काय? ताच्या तोंडांतल्यान जी माणकुली उतरां भायर सरता ती आयकूंक, तो देवाचो मोग अनुभवला, तो पोरचेक वांटतालो, मोगाचो संदेश दितालो, तो आयकूंक लोकांची गोडली. ह्याच पासत 3 दीस जाले उपरांत जेजू एक मोगाची कोडणी ह्या आपल्या लोक एकठांय जालेल्या सगळे दाखयता. सुमार 3 दीस जाले जेवंक खावंक कांय ना. शिसांक उगडास कोत्ता म्हणल्यार तुमी कितें तर तांकां दियात. आमचे लागीं फकत 5 उंडे 2 मासड्यो आसात. इतल्या लोकांक कशें पावतलें? जेजू आपल्या हातांत घेता, आशिर्वाद घालता, ते वांटून दिता आनी सगळीं जेवन दादोशी जातात आनी उपरांत 12 करोड भरता. भावमडेनो, मोगाची कोरणी जेजू ह्या वेळार इतल्या सकट लोकां सगळें दाखयता. मोग मोयपास तांकां तो दाखयता. कित्याक शुभ वर्तमान सांगता तो तांकां पळोवन चुरचुरलो आनी चुरचुरलोल्या कारणान हो मोग तांकां तो दिता. तांकां पोटभर जेवंक खावंक दिता, तांच्या पोटाची भूक मारता आनी तातूंतल्यान देव मोगाळ हें ताणीं अनुभवूंक तो तांकां हो सोयेक दिता. भावमडेनो, देवाचो मोग दिसा दिसपटी साबार वाटांनी आमी अनुभवता आनी अनुभवीत आसा. पवित्र मिसाची भेट जावन आसा एक देवाची उत्तम खुणां आमकां देवाच्या मोगाची. थंयसर हो सादो उंडो आनी सोरो जेजू आपले कुडीन आनी रोगतान बदलता
आमची कुडीची आत्मेची भूक मारता धादोशी तो आमकां करता आनी तातूंतल्यान आपलो मोग अनुभवूंक दिता. पवित्र मिसाची भेट देवाच्या मोगाची कोणा, देवाच्या मोगाची भेट. आनी देखून ह्या वेळार सगळीं आमी हांगासर एकठांय जाल्लीं आसा ही मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक तेन्ना मिसाचे भेटे वरवीं देवाचो मोग आमी अनुभवया, देवाचो मोग आमी चाखुया, देवाच्या मोगाक आमी गोवाय दिवया आनी हे भाशेन देवाच्या पेल्याच्या मोगान वाडटलीं मनशां आमकां कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन मागुया. भेटवणीच्या वेळार गायन गावया. याज्ञिक उंडो समर्पिता C18 पेज 36. C18 पेज 36. याज्ञिक उंडो समर्पिता आमी मोरा समर्पया. आत्मिक उंडो तयार करता काळजा आमची तयार करूया. याज्ञिक दागारूच मिटयता आमी आमची जीण भेटोवया. क्रिस्ता रगत तो कर दिता पिवून आमी आयती जावया. म्हज्या भावामडेनी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पत्वेतार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तलें बलिदान आपल्या मनान तारी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुजी पोरसां भेटयता ती देणी दोयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी बावार्थान आनी भोक्तीन सोत मानता. तो तुवें घडलेल्या ह्या मोगाच्या संस्कारा वरवीं ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पत्वेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण परसडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 बाबा खरंच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कॉस्ट मरण ससूकवेच्या आदी ताणें उठो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परेन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तेन वाचलो. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक गोराराचें हें रगत पातकांची बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा कुरात. Bavartaचं घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजूची वोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मोर्तांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडाण सडवड्यांची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां मदींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे पेठेंत आपल्या घरांनी रावून वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योंत जाय भाग्योंत धरून दिता. आमचो आस्कारी भाग्योंत मिंगेल आनी सर्वकाळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनान वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भवमडेनो आमचो देव मोगाळ देव आनी होच मोगाळ देव आमकां दिसा दिसपटी आपल्या मोगान भरता. आमचो मोग मोयपास आमचे सवें तो दाखयता. मोगाच्यो कोरण्यो आमचे सवें तो आदारता. गरजेचें तें सगळें तो आमकां दिता. जेवण खाण तो आमकां दिवन आमची भूक तो मारता आनी तातूंतल्यान आपलो मोग आमचे सवें दाखयता. ह्या वेळार उदी करून देवाच्या मोगा खातीर, ताच्या मोगाच्या बरेपणा खातीर उपकारी काळजान दिनवाशी मनान जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक आर्गां दिवन बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धोर दुतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सोफियांसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयलीं सगळीं आमी सुभागी.
कोंबयाच्या वेल्यार गायोन गावया तुका आमची गरज D43 पेज 71 D43 पेज 71. तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा तुवें जशें सांगलें तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा तुवें जशें सांगलें तशें आमी तुका वेळार मनशाक शिकोवन भुके लोल्यांक जेवण ताणे लोल्यांक पिवण पिळे वोदाक दिला गरजे वोदाक आदार दुखे साल्यांक बुजवण उदार काळजान बावून तुका आमची गरज तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा तुवें जशें सांगलें तशें आमी तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा तुवें जशें सांगलें तशें आमी तुका. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तूंच आमकां एकवटाय. तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफोड जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां आयतीं करूं म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. शेवटाक गायोन गावया म्हजो पाटलाव करूंक F15 पेज 92 F15 पेज 92. आपणाच्या जिवाचो समोरीस मोग करता आपलो जीव बऱ्यांनी तसाच पगडायता आपलो जीव बऱ्यांनी तसाच पगडायता म्हजो